नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकार। गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यारच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। आतां विधानसभे उपरांत संसदेतूय नेमतले कोंकणीत अनुवादक म्हणटा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। शोणे गोंयबाबांच्या जयंतीच्या निमतान मुख्यमंत्र्यांचें आश्वासन। शिवमोगींनी कळंगूट घाल्लो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो। एक्सिडेंट प्रोन झोनात आशिल्ल्यान दिवंक नाशिल्ली पुतळो घालपाक परवानगी म्हणटा जोझफ सिकेरा। कदंबाच्या लायटीची बशी चलोवपी ड्रायव्हराचे पगार वाडी खातीर आंदोलन। फाटल्या 3 म्हयने जाले अजूनय वाडोवंक ना पगार। ड्रायव्हरांच्यो कागाळी। बिस्किटी व्हरपी ट्रकान मेळ्ळो सोरो। रामनगर पुलिशेन धरलो। 52 लाखांचो सोरो केलो जप्त। पावसाक लागून दर्या खवदळिल्ल्यान मिरामार दर्यादेगेर व्हडा प्रमाणात प्लास्टीक आयला व्हांवन पुराय दर्यादेग जाल्या विद्रूप। आनी वास्कोच्यान वालेंकांनी वचपी ट्रेनीचे प्रमाण वाडयात। आमदार दाजी साळकारांची रेल्वे प्राधिकरणा कडेन मागणी। आतां खबरो विस्तारान। कोंकणी भाशेचो फुडार परजळीत आसा आनी संसदेत कोंकणी भाशेचो अनुवादक नेमतले अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शोणे गोंयबाब जयंती उत्सवाच्या उक्तावणाक उलोवप केलें। गोवा अकादमीच्या आदारान दिवचल कोंकणी सेवा केंद्रा वतीन ह्या उत्सवाचें आयोजन केल्लें। ह्या वेळार आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी प्रेमेंद्र शेट तशेंच ज्ञानपीठकार दामोदर मावजो, नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष अरुण साखरदंडे, रुपेश ठाणेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या सुवाळ्यात ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत दामोदर मावजो तशेंच कोंकणी खातीर योगदान दिल्ले महेश कडकडे आनी रघुदास धार यांचो सत्कार केलो। एट शेड्युलांत कोंकणी घेतली आसा। म्हणजे देशाच्या राज्यघटनेच्या 8 शेड्युलांत कोंकणी वचपाक शकली। आनी थोड्या दिसांनी तुमकां कळपा खातीर म्हणून की पार्लमेंट हावजात सुद्दां कोंकणी ट्रान्सलेटर अपॉयंट केलो वयतलो। म्हणजे एकदां चर्चील बाब कोंकणींतल्यान उलयलो आनी ते कोणाकूच कळना तो कितें उलयता काय म्हणून। ते फाल्यां सकाळीं कोणी कोंकणींतल्यान जरी थंय वचून उलयलो पार्लमेंटान जाल्यार उलयल्यान ट्रान्सलेट करून तेजी भाशा हिंदी इंग्लिशीन सगळ्या लँग्वेजींनी सांगपाक ऑलरेडी इंटरव्यू जाला आनी ते अपॉयंटूय करपाचो आसा। पयरूच हांवें आमचे लोकसभेचे स्पिकर मेळून ताका यादूय केली आनी जाता तितके बेगीन म्हटलें अपॉयंटूय करा जेणे करून थंयसरूय बी फ्लुएंटली कोंकणी उलोवपाक येतली। दुसरी व्हड गजाल आमी गुगलाक कोंकणी पावली। आमचे म्हाका फक्त आत्तां नांव याद जायना, उलयेचें नांव कितें तेजें संजीव हेगडे हांच्यानी गुगलाचेर कोंकणी पावयली। बाब हेगडे हांणी गोंयचो सान्या पयलो सुपुत्र जेणे गुगलाचेरूय कोंकणी घेतली। म्हणून आज आमकां केदो व्हडलो स्कोप आसा तो पळयात। म्हणजे हाई ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळप तुम्ही म्हणटाले म्हाका केन्ना ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळटलो म्हाका खंय मेळटलो, हांव खंय घेतलो व्हडलो साहित्यीक। पण फक्त ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळोवपा खातीरच न्हय, कोंकणी भास ही आमच्या ताका आमी म्हणटा पोटाची भास जावंक शकता। बरेचशे फावटी आमी इंग्लीश शिकता म्हणटाले कित्याक तर ती पोटाची भास म्हणजेच आपल्याक जॉब मेळोवन दिवपी भाशा म्हणून हांव इंग्लीश शिकता म्हणटाले। शिवमोगींनी घाल्लो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो अपघात प्रवण क्षेत्रांत आसा। हो पुतळो कायदो आनी नेमां खाला बस नाशिल्ल्यान कळंगूट पंचायतीन ताका तेंको दिवंक ना अशें कळंगूट पंचायतीचो सरपंच जोझफ सिकेरा हांणी सांगलें। शिवमोगेंक चुकीची वाट दाखोवपाचो यत्न केला अशें तांणी ह्या वेळार म्हणलें। शिवाजीक मदें घातला थंयसर कितले रस्ते आसा
ती 5 रस्ते असता. एक फ्रॉम पणजेच्यान येता, एक सालिगांवसान येता, एक परतून तूं पुलीस स्टेशना वचून जाल्यार मेन रोड क्रॉस करून पुलीस स्टेशनाचेर जावंक जाय. मागीर आनी एक रस्तो तेज्या फुडल्यान वचून आमच्या पालेकाराचो वाडो आहा तितून वचूंक जाय. सो 4-5 रस्ते आसा आनी तितून दीस इज अ एक्सिडेंट प्रोन झोन. इट्स अ एक्सिडेंट प्रोन झोन. दॅट्स वाय वी वर नॉट इन फेवर ऑफ दीस. इट इज नॉट दॅट आमकां शिवाजी नाका म्हणून. शिवाजी आशिल्लो आनी आमी तेका तेच हांगा येयल्ले तेन्ना सांगले आमी तुमी शिवाजी जावं मरे. आमी शिवाजी प्रेमी म्हणले. थिचोर आहा न्हू तेका आमी बरें व्हडलें करुया. एक संतोशाचें म्हणून हॉटेल आहा थिचोर तें मोडया म्हणलें. ती सुवात कोणाची न्हू. तें मोडया. थिचोर एक फोर्ट कसो करुया म्हणलें. जसो आमी हांगासर घातला तसो फोंड्या तसो करुया म्हणून सांगलेलें आमी तेका. हांगासर येयल्ले तेन्ना म्हाजेशीन आनी पोर आयर तुमी तेणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतले एका तुमच्या माध्यमा कडसून की आमी म्हणजे पोर ते पंचायतीन वयतले आनी आमकां विचारतले म्हणून. हांव रावता तांकां तुमी केन्ना येतले ते. पूण ते येवंक ना म्हाजेशीन. ते हाडले हेचे शिवप्रेमीक हाडले तेणेंनी आनी शिवप्रेमीक कितें जालें देर वॉज नो हेड ऑर टेल. ते म्हणटा आमकां लिडर कोणूच ना. लिडर कोण ना येतूच रावले ते शिवप्रेमी. कित्याक जोजफ ते तुमच्या माध्यमां कडसून गेले की आमी जमीनदस्त आनी डिमोलिश करता म्हणून. ते पासून ते लोक येयले. ते लोकांक कांयच खबर ना कालागुडान कितें जालां तें आनी कोण पब्लिसिटी घेवंक सोदता आनी कोण हिरो जावंक सोदता तांकां कांयच खबर ना. लोकांची मिस्टेक ना. जे कोण शिवप्रेमी येयले तेंची मिस्टेक करना. तेंची हांव कांयच मिस्टेक करिना. ते हांगा येयले तेंचे उलो मारलो म्हणून. कळंगूट जाल्ल्या आंदोलनाचो पुराय गोंयभर चुकीचो समज जाल्ल्यान हे प्रकरण इतले वाडपाक पावले. हो पुतळो काडपाचो उल्लेख जावंकूच नसलो देखून जें जालें तें सामकें चुकीचें आशिल्लें अशें मत आळवा आमदार मायकल लोबोन उक्तायलें. तो दोतोर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांच्या पुण्यतिथी निमतान आयोजीत कार्यावळीत उलयतालो. It's sending wrong signals all across and internationally. Where people have seen the video on social media. की अशें जावंक बांदलें म्हणजे it is not good, not in good taste. At the same time, some information had gone in a wrong manner. Information जे सगळ्या कमिटींग पावले ऑल ओवर गोवा हॅड गॉन इन अ रॉंग मॅनर. म्हणजे काडटा म्हणून स्टॅच्यू काडटा म्हणून म्हाका दिसता खंयसरूच कोणें म्हणूंक ना. आनी ते बरे भशेन जावपाक जाय इन अ नायस वे. आनी गडबडान तो घालपाची गरज नासली. आनी म्हाका दिसता जो जागो घातला थिंगा कोणाचेंच ऑब्जेक्शन नासलें. पयलीं हय कोणाचेंच ऑब्जेक्शन नासलें. इवन आमचें ऑब्जेक्शन नासलें. आमी कित्याक ऑब्जेक्ट करतले. वी वील नेवर ऑब्जेक्ट. वॉट द पीपल वॉन्ट, वॉट आवर यूथ वॉन्ट, वॉट द पीपल ऑफ कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी वॉन्ट, वी वुडंट हॅव ऑब्जेक्टेड. तर आमी थिंगा रोनाल्डो स्टॅच्यू घातलो. इट वॉज नॉट ऑन द रोड. इट वॉज बिटवीन 2 roads where the bigger divider. After the divider there is a space, open space between 2 roads. The statue was installed. कोणाचेच objection नासलें. At the same way here, no objection was there, but unnecessary this such a big issue became, and it became a national story, and some people took it in a wrong direction. अशें जावंक जायना. कित्याक आमी सगळे गोंयान एकवटान रावतात. वी स्टे, गोवा इज अ व्हेरी पिसफूल स्टेट एंड वी स्टे इन पीस एंड हार्मनी. आनी हो पीस एंड हार्मनी सदांच उरपाक जाय. इट शूड नॉट गेट डिस्टर्ब.
केटीसी कडल्यान लायटीचेर चलपी बशी चलोवपाक घेतिल्ल्या कंत्राटी बस ड्रायव्हरांनी पगार वाडोवपाची मागणी करीत आंदोलन केलें. 3 म्हयने जाले ह्या ड्रायव्हरांचो पगार वाडिल्लो ना अशें कंत्राटी इलेक्ट्रीक बस चलोवप्यांचें म्हणणें आसा. कागदोपत्री 22,000 पगार आसा जाल्यार 15,000 तांकां पगार मेळटा. 2 म्हयने ट्रेनिंग करून घेतली मात ताचोय मोबदलो तांकां दिवंक ना. आमची मागणी जो मेरेन पुराय जायना तो मेरेन आमी आमचें आंदोलन फाटीं घेवचें ना अशें इलेक्ट्रीक बशी चलोवपी ड्रायव्हरांचें म्हणणें आसा. रामनगर पोलिसांनी पार्ले बिस्कीट व्हरपी ट्रकांतल्यान 52 लाखाचो सोरो जप्त केलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो ट्रक गोंया सावन हैदराबाद वतालो. ह्या ट्रकांतल्यान बेकायदेशीर 2,500 लिटर सोरो जप्त केलो. कटांबलियास ह्या ट्रक चलोवप्याक पुलिशेन अटक केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. सध्या पावसाक लागून दर्या खवदळिल्लो आसा. ताका लागून दर दिसा दर्यांतल्यान व्हडा प्रमाणात कोयर ल्हारां बरोबर दर्या देगेर येवन पडटा. पणजेच्या फामाद मिरामार दर्यावेळेर सध्या कोयर पातळिल्ल्यान दर्यावेळेर प्रदुशीत जाल्या. मिरामार दर्यावेळेर शेकड्यांनी पर्यटक तशेंच गोंयकार भोंवपाक येतात. कोयराक लागून वॉकाक तशेंच खेळपाक येवपी लोकांक हाचो बरो त्रास जाता. प्रशासनान हाचेर लक्ष दिवन बेगोबेग पुराय दर्या नितळ करपाची मागणी थळावे करतात. वास्कोचे आमदार कृष्णदाजी साळकार, मुरगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगेज आणि हेर क्रिस्तांव समाज फुडाऱ्यांनी वास्को स्टेशनाचे मास्टर बिपुल कुमार यांची भेट घेवन तांकां निवेदन पत्र सादर केलें. ह्या निवेदन पत्रांत वास्को सावन वेलंकनी वचपाक आनी ट्रेनीची वाड करची अशी मागणी केल्या. तशेंच भक्तांक नोवेनाज आनी होली फंक्शन्सांनी वांटेकार जावपाक मेळचे अशा तरेन ट्रेनीचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी तांच्यांनी स्टेशनाचे मास्टर बिपुल कुमार हांचे कडेन केल्या. आता वेलंकनीचे फेस्त सुरू जाता आणि ताजे खातीर वर्सान वर्स ही ट्रेन आमी लास्ट टायमूय आयिल्ले ताका मेमोरेंडम दिल्लो बरी फॅसिलिटीज दिवपा खातीर. आमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंयांतल्यान शेकडे लोक नोवेना एटेंड करपाक मारी एटेंड करपाक थंय वतात, फेस्ताक एटेंड करपाक थंय वतात आनी तांकां खंयच थंय त्रास जावचो न्ही. सगळ्या कडल्यान आमचे कडल्यान जाता तितल्यो तांकां बऱ्यो फॅसिलिटी मेळच्यो. त्या खातीर ह्या ट्रेनीन जाता तितल्यो तांकां बऱ्यो सुविधा मेळच्यो हाच्या खातीर आमी सदांच मेमोरेंडम दितात. आनी तसोच आजूय आमी मेमोरेंडम दिवपाक आयला. तातूंत 2-3 गोश्टी आमी सांगल्या की जेन्ना 27 तारखेर ट्रेन पयली वती तेन्ना 28 तारखेर ती पावता आनी 28 तारखेरूच तुपड जाता. तातूंत कितें जाता, जे भावीक वतात तांकां फक्त एक प्रे करून येवपाक मेळटा. ह्या टायमार आमी तांकां सांगलां की 27 सोडली, 28 पावली की 28-29 ती उरची म्हणटली आनी 29 तारखेर ती बॅक येवची. तशें जालें जाल्यार 30 तारखेर बॅक येवची, जेणे करून तांकां एक माडी आनी नोवेना तरी एटेंड करून म्हणजे एक सर्कल कसो तांकां कंप्लीट जावन म्हणजे जाल्यार बेश्टेच पांयां पडून येवपाक जालें. सो तशें आमी मेमोरेंडम दिलां. आज हांव DRMA कडेन उलयतलो आनी तें जालें जाल्यार म्हाका दिसता जे लोक आमचे गोंयांतसून वतात तांकां एक बरी म्हणजे बरें दर्शन आनी बरें तांकां एक एक्सपिरियन्स जावन येवंक शकता. ताच्या खातीर आमी प्रयत्न करतात. दुसरें आमी सांगलां की जी ट्रेन आतां रेगुलर वता, एक दिसा सोमाराच वता, ती आमी एक्सटेंड करपाक जाय म्हणून. कित्याक खुबशे भावीक आमी वेलंकनी देवीक वचपाक पळयता आनी ताच्या खातीर एकदां एक ट्रेन ती पावना. सो आनी एक ट्रेन घालची म्हणूनय आमी मेमोरेंडम दिलां. आनी अशें करून गोंयच्या लोकांक म्हणजे बऱ्यो फॅसिलिटीज मेळच्यो, रिलॅक्स म्हणजे कांय त्रास नासतना टिकेटी मेळच्यो आनी तांचो जर्नी जी आसा ती बरी जावची हाच्या खातीर आमी सगळे प्रयत्न करतात. तशें आमी सगळे आमचे वचन सगळीं येवन आनी सगळे लिओ सगळे येवन आमी मेमोरेंडम दिलां. घसघशांनी पावस वतना शेतां रोवपी शेतकारांचें चित्र अंदू जून म्हयनो सोंपूंक पावलो तरी लेगीत पळोवपाक मेळना. कारण अंदू पावसूच आयलो ना. आतां शेतां रोवची केन्ना आनी पीक येतलें केन्ना असो हुस्को ताळगांवच्या शेतकारांनी उक्तायला. पळयात पावसाचो शेताचेर आनी शेतकारांचेर जाल्ल्या परिणामा विशीं गोमंतक टीव्हीचो हो स्पेशल रिपोर्ट.
जून म्हणटकच घोग्यांनी पावस पडपाक जाय, मात अंदू तशें चित्र ना. जून सोंपपाक आयलो तरी पावसाचो पत्तो ना. कालोर वाडला, धरणां आटपाक लागल्यात आनी शेतकार दोळ्यान दुकां भरून वाट पळयतात पावसाची. पणजेच्या स्मार्ट सिटीत लेगीत ताळगांवची भाजी शेतां अजुनूय तशी बरीच फामाद आसा. मात पावस नाशिल्ल्यान ताळगांवचे शेतकार हुसक्यान पडल्या. तरवो सुकपाक लागला. पावस पडपाक जाय आशिल्लो अशें तांचें म्हणणें. आनी पावसाची अजुनूय दोळे लावन वाट पळयतात. केन्नाच जावं ना आहलें. आमी आतां फर्स्ट टायम पळयता आहलें. आनी ह्या आदी आमी नोको केन्नाच अशें जालेलें. तुमी कितलीं वर्सां जालीं शेत करता? म्हाज्या आतां म्हाकाच आतां जालीं 25-31 वर्सां हांव शेत करता. म्हाज्या पयलो म्हाजो बापूय करता, म्हाजो पाय करता. ओके ओके. आनी तुमकां हांगासर शेतान कितें प्रॉब्लेम जाता? म्हणजे गोरवां येता? गोरवां, म्हशी हें आतां पळय सगलीं मार्केटान तीं गोरवां आहा न्हू, 3-4 जालीं म्हणटच देनपाची सकाळची ती सगलीं शेतान येता. तांकां कोणूच पळयना ना म्हणून तांकां व्हरोन खूंय यार्डान घालिना. आमी कितले कंप्लेनां गेलीं तेंचेर. ते आयकना. थोडीं सांताक्रूजसान म्हशी येता, त्यो म्हशी त्यो सारक्योच ती गोरवां पण खंय थंय, पूण त्यो म्हशी पळय दीस वाड करता न्हू, तें आनीक सांगपाचें ना. कितें दवरिना, ह्या पोंत तें पोंत. समज जर हो म्हयनो समज जर पावस येवंक ना जाल्यार तुमकां कितें त्रास जावपाक शकता? आतां हो म्हयनो पावस येना जाल्यार फुडलो जुलय जाल्यार मागीर कांय फायदो ना आमकां. जुलय कित्याक 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो देगून चोरवो हें करूंक जाता. त्या उपरांत तेका ती कोणची हें जायना मागीर. आतांच कितें आहा पळय तें जुनानूच हें जाता न्हू. आनी हांगासर पावस नाशिल्ल्यान उदकाचो सारको प्रॉब्लेम. तुमी उदक कशें म्हणजे झाडांक घालता? आतां आमी तो चोरवो शिंपता, व्हण्याक आमी व्हणो उसपलोलो, माती काडून वयर घातलेली आहा. आनी तितूंतलें आतां तें उदक आमी त्या चोरव्याक घालता. सकाळीं सांजे शिंपचो पडटा. आतां कितें कितें रोयता? पावसाची आशा दवरून आमकां रोवंक मेवतलें काय म्हणून आमी तें आशेन तें उदक घालून त्या चोरयाक मातसो वाडयता. पावस नाशिल्ल्यान आतां पिकावळ घेवची तरी कशी असो आमकां प्रश्न पडला. आमच्या जाणट्यांनी ही शेतां जमीन राखून दवरल्यात. आमी अजुनूय ही शेतां रोयतात, मात अंदू पावसान आमचो घात केला अशें दूख ताळगांवच्या शेतकारांनी व्यक्त केलां. ताळगांव वाठार हो शेतां आनी भाजये खातीर खूब फेमस आसा. आनी ह्या वर्सा तर जून म्हयनो हो पळय सोंपत आयलो तरी सुद्दां अजून पावस ना. पावस नाशिल्ल्यान तुमकां कितें कितें त्रास जावपाक लागला? पावस ना आनी आमकां खूब त्रास जाल्ल्या. आतां उदक ना आनी आमचे व्हडे माती काडून फोंडोन आमकां पोंचे उदक काडून तशेंच त्रास काडून आमकां घालचें पडटा. जशें तुमी म्हटलें की हांगासर फोंडे काडून म्हणजे तुमकां उदक काडचें पडटा, माती काडून उदक काडचें पडटा. तशेंच हांगासर सगळ्यांक तशेंच करचें पडटा? हय, सगळ्यांक तशेंच जाले त्रास. उदकूच ना न्हू, जमीन सुकल्या सारकी. जाल्यार आमी पळयलें की पावस अजुनूय नाशिल्ल्या कारणान लोकांक शेतां भाजयो रोवपाक कितलो त्रास जाता तो. लोकांचें अशें म्हणणें आसा की खंयच्याच वर्सा पावस इतको लेट केन्नाच येवंक नासलेलो. आतां जून म्हयनो सोंपलो तरी सुद्दां अजुनूय पावस हांगासर ना पडल्या कारणान आमी शेतां भातां कशी रोवची असो प्रश्न शेतकारांनी हांगासर उक्तायला. जाल्यार खंय तरी पावस हो बेगिनाच येवपाक जाय आनी जे शेतकार आसा तांकां शेत भात रोवपा खातीर पावसाचो खूब म्हत्व आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. जाल्यार आमी आयज आशिल्ली ताळगांव ह्या वाठारान आनी ताळगांव वाठार हो भाजी पाल्या खातीर सारकोच फेमस आसल्या कारणान आमी हांगासरल्या शेतकारांचे सगळ्या लोकांचे मत जाणून घेतले आनी पावस नाशिल्ल्यान आमी खूब नाराज आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन यश सयत वर्षा आश्वेकर. सरकारान विधानसभा वेंचणुके वेळार खासगी बस जन्यांक अनुदान दितले म्हणून दिल्ली आश्वासनां फटीची आसात असो आरोप खासगी बस मालक संघटनेन केला. दुसरे लोकसभेची वेंचणूक लागीं पावल्या जाल्यार अजून मेरेन बस जन्यांची कोण वासपूस करिना. सरकारान खासगी बस जन्यां खातीर काडिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाव आमकां जायना. देखून सरकारान हाचेर गंभीरतायेन लक्ष घालचें अशी मागणी खासगी बस मालक संघटनेन केल्या. परिस्थिती अशी जाल्ली आसा, गेल्या राज्यसभेच्या इलेक्शनाक आमी BJPक सपोर्ट केलो आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलें तुमची पेंडींग सबसिडी बी कितें आसा ती आमी क्लियर करता.
आनी आमी सांगले लोकांक बाबा पार्टीक सपोर्ट करुया आनी केलोय आमी गांवांनी भोंवले आमी सगळ्याक सांगले आनी आमी सपोर्ट केलो पूण आतां दुसरें इलेक्शन लोकसभेचें तेकले तरी आमची वासपुसूच हो सरकार करिना जेन्ना मनोहर पर्रीकर आसलो तेन्ना तेणी आमकांच न्हू सगळे टॅक्सीवाल्यांक मोटरसायकल रिक्षा सगळ्यांक सबसिडी आनी कितें कितें सगळें एक एक दिल्लें आमकां बसून बस रिप्लेसमेंटाची एक स्कीम दिल्ली ती बसून आमची स्कीम पेंडींग आसा लोकांची बसी पळय आतां 5 वर्सां जावन गेली तरी ती स्कीम थंयच रगडटा सगळे डॉक्युमेंट भितर दिल्ले आसा पूण ती स्किमीचे पयशे मेळना दुसरी फ्युअल सबसिडी आमची ती स्कीम आसा ते जवळ जवळ आतां आमकां 9 म्हयन्याचे पयशे तेय आमकां मेळना हे म्हाका एज ए प्रेजिडेंट म्हणून म्हाका थापटाई आयज खावची पडटा लोकांची तेन्ना हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां ही थापटां म्हाका मारल्या ती लोकांक जीवदान दी हांव थापटां घेवंक तयार आहा बेगीनूच जाता तितले बेगीन ही पेंडींग स्कीम आसा ती दी आनी ह्यो ज्यो गाडयो इन्शुरन्स भरूंक ना टॅक्स भरूंक ना त्यो गाडयो आयज व्हडले ते पयशे न्हू एक एकट्याक 3-4 लाख मेळटले ते बी सरकाराकूच परते वयतले कित्याक जे टॅक्स भरूंक ना बंद आसून ते सगळो पयसो आमकां सरकाराकूच दिवचो पडटलो हो पूण गाडी रस्त्यार येतली ती गाडी हांव सरकाराक सांगता रस्त्यार हाडा काणकोणा मार्गाचेर घाल्ल्यो कदंबाच्यो बसी सामक्यो बाबत परिस्थितीन आसात ताका लागून ह्यो बसी बदलून थंय नव्यो बसी सरकारान दिवच्यो अशी मागणी आपाचो फुडारी शंकर पोळशीन केल्या लोक पास काडून कामा खातीर सद्दां ह्या बसींनी यो वच करतात मात बसीचे टायर केन्ना सारके नासतात जाल्यार पावसाचें उदक ह्या बसींनी गळटा अशें जायते वेळार दिसून आयलां हो प्रश्न सरकारान बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी पोळशी हांणी केल्या कदंबा चेअरपर्सनाक ही माझी रिक्वेस्ट लक्ष दी मातसो हांव कितें उलयता तेचेर आतां खुबशे आमचे जे गोंयचे गव्हर्मेंट सर्वंट आहा तेंच्यांनी कदंबा बसीन ट्रॅव्हल करपाक पास काडले ओके तुमी एडवान्स पयशे घेता तेंचे आनी आतां काणकोणच्यान जे वास्को बिस्को येतात न्हू कामाक कितें ते रेगुलर ट्रॅव्हलर सारके सो ते जेन्ना येता न्हू तेन्ना तुमी जे बसी तांकां घालतात न्हू त्या रुटाक ते बसी कंडिशनान नासता म्हणून कंप्लेन आहा हेंची आतां ते तुमकां सांगपाक भियाता कितें सांग तुमी मागीर उठ सूट तेंच्या जॉबाचेर वयतात कळ्ळें तुका सरकाराच्या अगेन्स्ट उलोवप म्हटल्यार पाप पूण कितें हा उलोवचें पडटा उलयना तो मेरेन तुमकांय कळचें ना तें कित्याक सीएमानूय दखल घेवपाक जाय हेचेर सो हे जे बसी तुमी घालतात न्हू आतां पावसान खंय कितें जाता पावस पडलो न्हू जाल्यार ते वयले टॉप बीन थोडे कलमेल्ले आहा ते उदीक भितून पाजारता आनी मागीर तांकां बसोंक मेळना खिडके कडेन कोण बसता न्हू ताका प्रॉब्लम कळ्ळें तुका सो म्हाजी जाल्यार मागणी आनी तेंचीय मागणी जे तुमी एडवान्स पयशे घेतात तेंचे कडल्यान न्हू कितें ते बसी मातशे बरे घाला जेणे करून ते रुटाक 1.5 वरान पावोंक जाय न्हू ते 1.5 वरान पावतले 3 वरां लागोंक जायना कळ्ळें तुका 3 वरां लागना रे पूण तुमचे टायर बियर बीन पंक्चर जातात खंय ब्रेकडावन जातात खंय कळ्ळें तुका पयरूच शेनवारा एक इन्सिडंट जाला काणकोण रुटार कळ्ळें तुका सो म्हाजें म्हणणें कितें सांग चेअरपर्सन कदंबाचो हेणे हेचेर लक्ष घालपाचो कितें आनी तूं म्हाका दिसता जाल्यार एक मिटींग आफोवन जे कोण बसी घालतात न्हू तांकां तूं एक आदेश दिल्यार बरो की बाबा तांकां बसी जे घालतात ते बरे बसी घाला म्हणून कितें एसी बसी घातले उपकारता कांय प्रॉब्लम ना की तुमी आतां संवय केल्यात लोकांक एसीन भोंवपाची कितें सो बरे बसी घाला जेणे करून तेंचें ट्रॅव्हलिंग बरें जातलें आनी कामार ते टायमाचेर पावतले म्हाका कितें दिसता जाणा मरे झोल बीन कांय ना मरे हितून कित्याक सांग बरे एसी बसी जे तुमकां रेगुलर पेमेंट दितात म्हणून तुमी ते एसी बसी थंय घालता आनी पास घेतलेल्यांक खटारे बसी घालता कळ्ळें तुका सो हेचेर मातसो लक्ष दी सीएमानूय लक्ष दिवंक जाय आनी कदंबाच्या चेअरपर्सनाक सांगता लक्ष दी आनी जे गव्हर्मेंट सर्वंट आमचे जेंच्यांनी पास काडले तांकां ट्रॅव्हलिंगाक बरे बसी घाल जेणे करून ते पाजारता उदीक बिदीक बीन न्हू कितें कितें ते तांकां सोंसचें पडचें ना दिकरपाल दवरले घाणयारे उदकाची समस्या उप्रासल्या कोमुनिदाद वाठारांतले घाणयारे उदक उगड्यार सोडून ते गांवांनी भरता भलायकी खाते वतीन दवरले पंचायतीन भगवती वाड्यावेल्या घरांची तपासणी केली तशेंच घाणयारे उदक शेतांनी वचून लोकांची शेतां पिड्ड्यार जाल्या ह्या घाणयारे उदकाक लागून गांवांतल्या लोकांक दुयेंसां जातात गांवांत आनीकूय गंभीर दुयेंसां पातळपाक शकतात भलायकी केंद्रा वतीन ह्या वाठाराची तपासणी जाल्या रोखडीच हाचेर कारवाय जातली अशें सरपंचान कळीत केला आज आमगेले इन्स्पेक्शन आसलें दावोलीं दिकरपाली पंचायताचें जे उदक बी हांवन येता आनी हो पॉयंट जो आहा तो पॉयंट आमी ग्राम सभेत डिस्कस केल्लो आनी आमगे गांवच्यांनी जे शेतकारांनी मागिल्लें की हेजें इन्स्पेक्शन करून आपल्याक रिटर्न रिपोर्ट करून हो रिपोर्ट लावन आमी शेतकार कितें आहाय ते डिसिजन घेतो म्हूण जे आयज हें इन्स्पेक्शन जालां म्हाका एक सांग
कुमदादीचे जमनीचेर कंप्लेन पयलीं कोणी घालपा जाय आसली इलिगल जरी तो थिंग जालो जाल्यार कुमदादीन घालपा जाय आसली आम घालपा पडटाली आम घालपाक गरज आसना पूण हे कुमदाद कोना म्हणून आमकां करपा पडलें पंचायती आम दाखयलें बी बाबा थिंग इलिगल जाता पंचायतीन एक्शन घेतलें ना फोर्सान आतां थंय करून करपा पडलें म्हणजे इलिगल जाता तितलें घेवन तुमी मेसअप करपाचें आनी लोकांक झगडपाचें हें जायना न्हू तुमकां आम प्रोटेक्शन दिवपा जाय आमगे पंचायत आहा सो हे भाशेनी पंचायत चलता आमगेली तेका हांव सदां म्हणटा धवल न्ही दिगरपाल पंचायत करप नंबर 1 म्हूण हे आम फटयताय सर्वे नंबर 7/1, 2 आनी 3 दवरलें थिंगा तें घर आसा आनीक सगळे घराचे डॉमेस्टीक वॉटर भायर सोडटा तें स्ट्रॉम ड्रेना येता आनीक तें स्ट्रॉम ड्रेनासान पंचायती कडेन सकयल पावता फर्दर तें मागीर धवल रावंड पण पावता हें उदीक सगळें वेस्ट वॉटर घरांतलो जे उदीक भायर सोडला तो आनीक पंचायतीन आमकां जॉयंट इन्स्पेक्शन मागलें आमी तें आयज केलां हाजे फुडें आमी तांकां सगळ्यांक लेटर धाडटले तें प्रॉपर ताका सोकपेट बांदपा लागून आनी तें उदीक तितून सोडपाक आयज आमचें इन्स्पेक्शन आसलेलें एलोंग विथ हेल्थ सेंटर हेल्थाचें 99 मागीर भगवती न्हू म्हूण साईनगर हे सगळे उदक स्टोर जावन हे पंचायती कडल्यान ते शेतान वयता आनी ते वेस्ट उदक तेंचे कळ्ळें तुका न्हांवले वेस्ट केल्ले टॉयलेटी सुद्दां उदक येता आनी ते शेतान वचून मागीर लोकांले आमचे शेतान काम करता ते बायलांचे हात फुट्टा पांय फुट्टा आनी भरपूर हें जाल्लें वास मारता आनीक आमी पयलीं जे इन्स्पेक्शन केल्या पूण आयज एक आमी ऑफिशियली इन्स्पेक्शन केलां सगल्यांक नोटीस काडून ग्रामसभा डिसिजन घेतिल्लें आनीक ते आमी इन्स्पेक्शन केलां आनीक दोतोरांक तेंका सगळो रिपोर्ट मेळ्ळो आहा जे काळें उदक येता ते डायरेक्ट तेमी रिपोर्ट केल्लो आहा आनी तो रिपोर्ट आहा तेजेर फुडलें एक्शन जातलें कितें आहा पळय तें आनी पंचायत आमच्या शेतकारां बरोबर आनी लोकां बरोबर फूल आसा उसगांव तिस्क पीडीए मार्केटाचें काम ह्या वर्सा सुरू जातलें अशें उतर उसगांवचो सरपंच नरेंद्र गांवकारान दिलां उसगांव तिस्क पीडीए मार्केटाची सामकी अवतिकाय जाल्या ह्या मार्केटाच्या कामाची फायल लेगीत पास जाल्या थळाव्या आमदारा कडेन लेगीत उलोवप जालां तशेंच मार्केटा भायर रस्त्या कुशीक बसपी धंदेकारां कडल्यान सोपो घेतले अशी माहिती सरपंचान ह्या वेळार दिली आमचो मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर आसा सो तेणी इन्सेंटीव घेवन ते हें घेवन सगळे फायल बी सगळी मूव केल्ली आसा आनी तेणी सांगलां फाटले पयलीं पीडीएम मार्केट हें करपाचें आनी फुडलें मागीर मोडून तांकां फाटल्यान हें दिवपाचें टप्प्या टप्प्या सो ह्या वर्सा स्टार्ट जातलें कामां ह्या वर्सा स्टार्ट जातलें मार्केटान जे रस्त्या सायडीन बसता तांकां काडपाचें कितें थाराव केल्लो आसता पूण आतां तेंच्या कडेन आमी सोंपो बिपो घेवपाचें तें आमी हें केलां आनी हय आनी आमचे ग्रामसभेन ठरयलां की जे कितें इलिगल आसा तें काडपाचें म्हणून आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही